बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयज जावन आसा 8 तारीख ऑक्टोबराची 2020. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, बळ दी, आदार दी. तुजी खबर परगडपाक आनी ही उतरां म्हजी येता ती उलयता ती सगळीं तुजी उतरां जावं. आनीक हाचे वरवीं ह्या प्रिचिंगाचे वरवीं सगळ्यांक आदार जावं. आनीक ती सगल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आपल्या जिवितांत, आपल्या फॅमिलीच्या जिवितांत आनीक ह्या सगळ्यांच्या जिवितांत ती करूंक ताका उर्बा आनीक बळ दी. आमेन. तशेंच पवित्र आत्मे जी कोण सगळीं सोशल मिडियाचेर वायरल कोत्तात आनीक फॉरवर्ड कोत्तात, वॉट्सॅपार धाडटात, ताका सगळ्यांक कृपा दी आनी हेज्या फुडें धाडीत रावपाक आनीक लोकांचो जीव वाटावपाक आनीक फुडें वचोन तूं तांची सगळीं कामां करून दी. आनीक कसली आडखळ आहल्यार तूं फुडें वचोन ती नाच कर आनीक तांची केदी व्हडलीं कामां आहल्यार तांकां तूं करून दी आनी तांच्या आदाराक पाव. आमेन. तर आमी ह्या दिसांनी चयतालीं की आमी कितको देवान म्हणल्यार उजवाड जा आनीक उजवाड जालो हें आमकां सारकें मेळ्ळां हितून जेनसिसां मेळटा आमकां. आनीक हेजेर आनी कसलो दुबाव ना. तुमकां काल बरें को सांगिलां की कितको आमी रोजार करपा जाता आनीक आमगे जिवितां पळय कितें आमकां दिश्टी सगळीं भिरांत दिसता. ही सगळीं भिरांती नाची जावपाक आमगे तोंडां आहा तें. जेजून म्हणलें काळूक चोयलोलो जेजून कितें म्हळ्यार देवान कितें म्हळ्यार उजवाड जा म्हणलें. म्हणटरी एश कोन्न आमी आमगल्या जिवितांत कितें काळूक येयलो, कितें वायट येयलें, कितें थोडी जोर येयलो, आमी भिवपा शिरीफोणा. आतां कितें जातोलें, आमकां कोवीड जाल काय काल्यां बाजरां गेल्लीं, थिंग कोण आहलो काय कोविडाचो? ना, हांव काल फ्लायटाचेर येयला. थिंग फ्लायटान कोण आहलो काय? एश कोन्न आमकां मागीर रोखडो नाक आहलो दुबाव आहा ते देवान चोय कांय दुबाव आयलो ना. देवान कितें म्हणलें देवा जाय आहलोलें संवसार रचलोलो, तेगे प्लॅन आहलो. म्हणटच तेणें देवान कितें म्हणलें उजवाड जा म्हणलें. तेश कोन्न आमगे प्लॅन कितें आहा? आमगे प्लॅन एक बरें जिवीत सारपाचें, एक फॅमिलीक बरे भाशेन हाडोवपाची आनीक जिवितां शिकोन बरी वयर सरपाची आनीक लांब जिवीत जियेवपाचें, दुयेंस नासतना जिवीत जियेवपाचें. दुयेंस म्हळ्यार आमकां दोळ्या मुखार कोणा नाकाय. एश कोन्न जिवीत जियोवपाचें हें आमकां सगलो आमगे प्लॅन एश कोन्न आहा. आमी व्हड घर काडलीं आनी भाट घेतलीं, आनी भुरग्यां भाट घेवन दोतलीं. एश कोन्न आमगेलो जायतो व्हडले व्हडले प्लॅन आहाय. देवाक असो हो व्हडलो प्लॅन येदो व्हडलो संवसार घडोवप म्हळ्यार तुमकां आमगे आमकां मनशांक मात जायना पूण आसूं देवा हे दोळे प्लॅन न्ही तो कित्याक देवान प्लॅन केलो तो एकू उतरान तेणें तो प्लॅन आपल्यागेलो सक्सेसफूल केलो एकू उतरान. म्हणटच आमी केदो व्हडलो आमगे प्लॅन आसूं आमकां दिसता आमी कितको कोतलीं, आमी शिकपा बरीं नाय, म्हाका ग्रॅज्युएशन जायत काय एश कोन्न आमी पयलीं भिनू आमी सारको डिस्करेज जाता. एश कोन्न कोण घाता आमच्या मतींतू हें सगलें आमच्या मतींतू देंवचार घाता, लुसिफर घाता. हीं सगलीं प्रॉब्लेमां, क्वेशनां आमकां मोत बी दिल्या बायबलाचेर सगळें क्लियर आहा. आय हॅव मायंड ऑफ क्रायस्ट म्हणटच कितें म्हाका जेजूगे मोती आहा. जेजूगे मती म्हळ्यार कोण देवागे मती आहा. देवान कितें केलें तेंचो एक उतरान संवसार घडलो. एश कोन्न आमी आमगे जिवितां भिची न्ही. हेंच सांगो सुटायक कोन्न सांगो तुमकां येयला हांवें सुटायक कोन्न बायबलाचेर बरयलो आहा तेंच आमकां पढता कांय मेळना. आमी डाब डाब कोन्न आसताय वयताय आनी आमगे जिवितां कांय जायना. हांव म्हाजी तशी मोत्ताय भिकाऱ्या भाशेन मोत्ताय, सुण्या भाशेन मोत्ताय. चोयलें तुमी शेजारी सोयरीं कितको मोत्ताय तीं. सारकी कोश्ट 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 काण काण मरोप हें सुण्या भाशेन मरोणें. हें बोरें मरोण न्ही. म्हणटच जिवितान जो कोण मेला त्या मनशान जिवितान नवसण केलो ना. आपल्याक लोकां भोगशिलो ना. लोकां ते भाशेन मोग केलो ना. आपल्यागलें जिवीत चोयलां, आपल्यागली फॅमिली चोयलां आनी तितूय बेब्या भाशेन बांयतू रावला. बेब बांयत आतां कितें सोजमो थंय हें मळब वयर मळब दिश्टी पडटा न्ही बांयच्यानी वयर कितें दिश्टी पडटलें आख्खें मळब दिश्टी पडटलें. हें मळब येदो संवसार म्हणटा बेबो बांयत रावन. एश कोन्न आमगेलें क्रिस्तांवांगेलें कॅथलिकांगे जिवीत बांयत आहलो बेब्या भाशेन जालें आमी बांयत आहाय. सोक्कोल डीप बांयत आहाय आमी सारकीं.
आमकां न्ही देवाची आनी हेजी तेजी वळख कांय ना. आमी वयल्या वयर नांवाचे कातोलीक म्हणटाय. पाद्री भाट सदां बोब मारताय नांवाचे कातोलीक म्हूण. कित्याक? कांय आमगे जिवीत आमकां गांवां दिश्टी पडना. सगळें वायट वायटूच आमकां सगळें दिश्टी पडटा चारी वाटेन नदर घुंवडायल जाल्यार आमगे जिवीत वायटूच आहा. सगळें गेलें नचुयाय बेश्टें. हांव म्हणटा रानी हाटल्यार गोबर आसोता म्हणोन. ह्यो तुमगेल्यो फोके डायलॉग तुमकडेन दवरया ह्यो देंवसराके डायलॉग. ह्यो मारली जाल्यार तुमी दुसऱ्यांचे भाशेन आमी इफेर ना वयतली ही डायलॉग मारयाय तुमी. हे सगले डायलॉग सोडयाय. एकूच डायलॉग दवरयाय. दुसऱ्यांचे भाशेन आमी इफेर ना वचपाचें. ही डायलॉग एक मुगे न्हये डायलॉग शिकाय ही जिवितांत. दुसऱ्याचे भाशेन हांवें इफेर ना वचपाचें. ही डायलॉग शिकाय. ही डायलॉग मारल्यार तुमी सक्सेसफूल जातलीं. तेन्ना तुमकां भिरांत दिसतली, की बाबा म्हगे जिवीत इफेर ना वचपाचें आहा हांव सारको ना लायणीचेर ना. म्हाका मिलाग्र जायनाय. म्हाका दुसरें आदार करूंक जायना. माय पाय म्हणटाय तूं तेका कित्याक आदार करूं वयता? तुका तेग्या कित्याक पडला? शेजरांया तुका कित्याक पडला? एश कोन्न आदार केलो म्हूण फकत फिजिकल आमी घेवन मुखार गेले जाल्यार सारको सक्सेसफूल जाता लोकां दुसरे आदार करप म्हणल्यार. कितें न्हू आमी आमी पयलीं लायणीचे आसपा जाय. तेन्ना आमकां दुसरे आदार केल्यार आमकां तेजो फायदो आहा. बेस्ट तो फिजिकल आदार मुगे बोळान गेलो आनी तेका हेल्पा पावलो, हें केलें, तें केलें तेसो आदार न्ही. वो आमगे आदार म्हळ्यार कितें स्पिरिच्युअल म्हणटाय आमी. स्पिरिच्युअल म्हळ्यार कितें देवाच्या राज्यांतलो. ही आमकां एनर्जी आहा, भलायकेन बरें आहा आदार करूं येताय. जोर येयल्यार घोडी करपा नासलीं. आसपा नासलोलें बळ, न्हिदोन आसपाचें. एश कोन्न आमी बरी जिवितां आमी बरीं आहाय, सुखी आहाय वो भलायकी आमगे बरी आहा म्हूण आमी आदार करपाक मुखार सोदताय कोणाकूय. एश कोन्न हो आदार आमगेलो बेश्टो संवसारा भाशेन आनी हो आदार केल्यार तूं स्वर्गार पावना एश कोन्न. हो बेश्टो चाल तो आदार. आनी आदार म्हणटा तो कितको न्हू तुयें जें दुसऱ्या मनशाक जायना तेश कोन्न आदार करपा जाय लोकांक. जीं कोण बरीं नाय, कोण सारकीं त्रासान आहाय, तेंक घाराको हेल्प करपाक कोण ना, तेंगे भलायकी बिगडल्या, एश कोन्न आमी तेंगे भलायकी इम्प्रूव्ह करपा जायी. तेंकां आमी कितलें शॉपिंग कोन्न हाडिल्लें, कितें दिलें म्हळ्यार तीं तेशें भलायकीन वायटांत वतलीं तीं आनी इफेर ना वयतलीं. सारको कान धरया हांव कितें सांगत. आदार कोल्या कोण नाका म्हण आदार करपाक बंद कोनाकाय. वो आदार करपाक तुमगे फुडें इश्टायले आहा. आड्यार देखून कोण मनीस बरो तो सगळ्यांक पावता हांव म्हणटाय. बरें जालें म्हण तूं पावत जाल्यार बरें जालें. पूण कितें हो आदार पडे आहा तो आमकां दुसऱ्या स्वर्गार व्हरपाचो, संवसारा लांब जिवीत दिवपाचो हो आदार जावपा जाय आमगेलो. त्या मनशागेली जिविताची न्हवसण जावपा जायी. तेन्ना तो संवसारान लांब जिवीत काडटलो आनी तेगे दुयेंसां वो कितें भोंवपा जायना, जाणटे पिरायेर कितें कुटाचेर पेजयला, रेमातीज पडलां, हेच कोन्न कितें पडलां तें आमी तेंकां बरें करून दिवपा जायें. एश कोन्न हो आमगेलो आदार जावपाचो. आनी हेका लागोन हांव येयला तुमकां बेश्टे बायबल रिडींग सदां सांगत तुमकां बायबल रिडींग कोन्न कांय फायद ना. एश कोन्न ही सोजमणी बरी कोन्न बसोन आयकाय बरी दीसभर आयकाय बरी कोन्न. एश कोन्न आमी सगळें भोगसून केसलें कोण दिसाव नासतना कांय मोतीन दवरनासतना आमी सारकें भोगसून काबार करपा जायें. आनी तो राग आनी फामिली आनी मुखार व्हरों शिरीपणा भुरग्यां बी देखून सांगिल जाल्यार भुरग्यां देखून बसून सांगाय चोया एशें एशें आहलें आमकां खबर नासलोली. आतां आमी तेंगे तो राग बाग आहा तो सगळो आमी सगळें बंद करया तें. आमकां तें नाका. हें केल्यार आमचेर आनी वायट वाडटलें. आनी जिवितां भुरगीं आनी तेंगे फामील आनी कुटूंब आनी सगळें पिळगेच्यो पिळग्यो त्यो बऱ्यान जावपाक पावपा न्हय. तुमी दुसऱ्यांचेर राग दवरनाय जाल्यार. राग म्हळ्यार स्लो पॉयझना भाशेन तें. आमी आतां कसल्याक वखद घेताय म्हूण तूं. डायबेटिकाचें धरया चल. डायबेटिका वखद घेयलें तेका सायड इफेक्ट आहाय. कोलेस्ट्रॉलाक घेयलें तेकाय सायड इफेक्ट आहाय. प्रेशराक घेयलें तेकाय सायड इफेक्ट आहाय. हार्टाचें पेज येता. दुखीचें घेयलें म्हूण तूं. दुखी जायत वखदां आहाय तीं नांव घेना हांव. तीं घेयलीं म्हूण तूं. हार्टाचें पेज जाता. सायड इफेक्ट आहाय तेका. तेश कोन्नू आमगेले जिवितांतू आमी हो आमगेलो देंवसरागेलो सायड इफेक्ट आहा तो आमी कट करपा जाय. हें सगलें थोडी चिंतन येताय तीं दुयेंस स्लो पॉयझन तें आमकां. एक एक चिंतप येता तें स्लोली आमकां भितरल्या मारीत वयता. हेका लागोन आमी सारकें सिंधान चोलपा जाय. तें बरें कों आयकाय तेका लागोन दीसभर कितें आयकाय म्हुटाय, कितें आयक म्हुटाय हेका लागोन खबर ती.
हें आमकां कांय खबर ना कितें केल्यार कितें जाता तें. आमी संवसाराचेर चलताय, जात्यां चोया, तुका बळ आहा मो, रोगता horse आहा मो, तूं दुसऱ्या मुड् दाखयता. हें सगलें जाणटे जातकीर मागीर कितें कोत्तलो? जाणटे जावपा सोडी तूं, बेगीन मोत्तो तूं. जाणटे जावपा सोडी म्हूण तूं हेका नागयता, तेका नागयता. तूं आनी चड वर्स काडूंक पावना. तुमी दोळ्यान चोयला आनी काडली जाल्यार तो आनी 110, 120 काडपा ना 20 देखून. आनीक तेगे फामील म्हाजी पिळगेचे पिळग्यो त्यो म्हाजी तितून मोतल्यो कितें कोन्न एशें कोन्न दुयेंसांनी, सुण्या भाशेन. तें आनी तें चूक ना मागीर मनशा. तूं म्हणचें ना आतां 50 जालीं, 60 जालीं हितून नागयलें 70 जालीं, बोरो आहा, बोरो आहा म्हूण ना. चोयाय दोळे दोळे उगोवन चोयाय. आनी कोण मेल्याय तेंकाय चोयाय. ते कितको मेले आनी तेणी जिवीत कितको सारलोलें आनी ते आनी आजून आसपाचें आनीक हें सगलें तुमी तुमच्या दोळ्यान बरें करून बसोन चिंत्याय बरें करून आनी प्रेयर बी आहाय त्यो सारक्यो टायम हें कोरया मुगे प्रेयर दिल्याय त्यो. प्रेयर बरे भाशेन कोरया. तुमगे जिवितान नडसण कोरया आनी तुमगे जिवीत सारकें बरें सारकें रशेरशीत जातलें तुमगे जिवीत. आनी आमी हे 2 एग्जांपल घेयल्याय. एक भुरगें जावपाचो, कोणागे भुरगीं नाय तिंका काल आमी रोजार केलां. तें रोजार हांव आतां युट्यूबाचेर हाल्या टायप करून घातलो टायम मेळटा तेदोणां. मागीर कोण फुडारा हो व्हिडिओ चोयता कितल्या वर्सांनी 5, 10, 20, 30, 40, 50 तेंकां तें कोट्टोलें तो देवान तेदोन देखून ना जाल्यार तो मनीस त्या वगतार. आनीक त्या वगतार तेका ते रोजराचो फळ मेळ तो आख्खो संवसार बोर करपाक वावुरतलो. एशें कोन्न आमगे जिवीत जावपा जाय. सगलीं हांव म्हणटा मुखार या चल यूट्यूब चॅनल करया झुमाचेर ये, सगल्याचेर येयाय. हांव तुमकां आदार कोत्ता येवपा. हितून भिवपाची कांय गरज ना. म्हणटोरी आमी आज कितें चोया, आज आमी आमगे फामिलीन चोया. आमी कितें म्हणटाय हें भुरगें पाड आहा, हे भुरगें शिकों बरें ना, हो पयलीं बरो आसलो आतां व्हडलो जाला, वाळेस्त जाला, सांगलो आयकना, वायट आमी हिंगा बारबो भोंवता. आनी अशें कोन्न चेडवां देखून आमी जायत्या उतरांनी पाचारताय अशें कोन्न. व्हडल्या बारकेल्यां देखून मस्त कोन्न जाल्या. ल्हान भुरगीं देखून मस्त करून आमकां आमच्या पासार सारके हाताय मुठयाय आमी धाकलीं भुरगीं देखून. हीं हांव उलयतां तीं आतां व्हडल्या म्हूण तूं. 15, 20, 22, 25 आनी ल्हान भुरगीं देखून धाकलीं भुरगीं आहाय तीं जाणाय तुमी 5 वर्सांचीं, इस्कुला वचना आसलोलीं. तीं देखून भुरगीं कितको स्वताय तें जाणाय तुमी. रांदून देखून उगोत येयल्यार सुसेग मेळना, अशें कोन्न उगोत मेळना अशें कोन्न तेच्या फाटल्यान उत्ताय. हेशें जाता. कित्याक लागून जाता? ह्या भुरग्यांची वायट ओतमा आहा. हें पयलीं तुमकां जाण जाय. ही पडे तुमकां कितें पळय स्वतायताय कितें कोन्न ल्हान जावं व्हडलीं सगळें घेयल्यात नांवां. हीं सगलीं भुरगीं पोडे कोण मांय पायक वो फामिलीक दुसरे शेजाऱ्यांक हेका देखून मारताय खंय सोयऱ्यां देखून कोणा तितवाक तितना आनी तेंगे भुरग्यां बी अशें कोन्न सारकें रायवलरी म्हणटा ती आसो थंय फॅमिली मोदें सारकें एकामेकां मारप आनीक मोड उडोवप हेसो देखून कोताय. हेचें कितें करप तेचे देंवसार आहाय. 1 आनी 2 देंवसार न्ही. हे देंवसार तुमी मायन पायन घायल्याय सांगोत तुमकां चोय. मायन पायन घायल्याय तुमकां मायन पायक बोट दाखयता हांव आज. कोण मायचो पायचो गुन्यांव कोनाय. हांव म्हणटाय तें भुरगें वायट जालें म्हूण. एक दीस सांगलो हांयें, फुडली जोतोयत तेच्या फाडली जोतोयत म्हूण. दोग जाण जोतकार आसल्यार शेत कोसूं वयताय. ते दोनी दोग जाण आत्ते पत्ते वचनाय. मुखार एक 2 जोत लायताले पयलीं फास्ट जावपा जाय म्हूण. मुखार वयतालो आनी तेच्या फाटाफाटी दुसरो वयतालो. अशें कोन्न एक दिसा तो तुगे जोत आहा, व्हडलें शेत आहा, ते हादसा भितर घालन दोगूय न्हांयन जाताले. अशें कोन्न मांय पाय आमगेलो पयलो वायट. तुमकां सांगिल्लें पयर. काजार जाची न्ही पयलीं पळय पातकां आहाय तीं काजराचीं टायमार भुकशाय. आतां मांय पाय गे वायट आहलो तें जालें गेलें. आतां भोगसोण मागाय तुमी खंयच्या इदादीचीं आहाय. आतां भोगसोण मागोन तुमकां सांगिल्लें जिवीत न्हवसोऱ्याय. सगलें मानून घेयाय. आनी चूक जाली म्हूण देवा कडेन भोगसोण मागाय आनी जिवितांत दिवपाचें. पूण अर्दांगे जिवितांत ब्लॉक आसता आनी तेंगे भुरगीं जायनाय तेंय सांगिल्लें तुमकां काल भुरग्यांक. नाहलो तेंकाय लागोन उलयलां. म्हणटोरी हें जे दिसा भुरग्यांक जाता पयर सांगलो हांयें, सगलीं पातकां हीं सगलीं एड जाताय त्या भुरग्याक. आतां आमी एक नवे कंप्युटर हाडलो, ऑन केलो. ते दिसा तो कंप्युटरार पळय तूं कितें कोता, तें मेमरी आहा सगलें ए टू झेड. तें आनी वचना. तें सर्वरां हें केलो सेव्ह केलो आहा. तें आनी केश्यान डिलीट जायना. ते कितले वर्सां ते सर्वरांतुले तूं गरो जाल्यार तेंगे चॅक कोन्न तुगे हें कोताय.
सगळे फोना देखून तेशें. एक पावटी फोन ऑन केलो, तुगे आख्खें लॉग सर्वरां उत्ता. तेश कोन्न भुरगें एक पाटी भुरगीं जल्मा येवपा येयलें, तेगे सोगले मेमरी लॉक जालो आहा हार्ड डिस्कां. तें आनी वोसना. तेका लागोन मांय पाय आनी हे काजाऱ्यांनी जे भुरगीं आहाय, फुडाराक काजार जातलीं, तेंकां सोगलें ए टू झेड मुनशां हांव सांगोता. हें तुमगेलें कोडे वायट आहा, तें तुमगे भुरग्यांचेर येता. डायरेक्ट येता सारकें. हितांनी दुबावाची गरजू ना. तेका लागोन म्हुटाय चोय, मांय पाय कोत्ता पा भुरगीं दिताय जाप म्हणोन. हें चोय हें. तुमगेले बायलेगे आनी घोवागेले पळय पाप आहा, तें सोगलें भुरग्यांचेर वयता आनी मागीर ते फिर्मा तेंगे जिवीत जाता आनी हेका म्हुटाय जाप दिवप मो. ती मागीर भुरगीं भोगताय. मांय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिताय जाप. तुमी काजारो जायन देखून टावटीव कोतालीं, झोगोडटालीं, तें सोगलें तेंगे मेमरी उरता आनी ती मागीर तेशें कोन्न हें जाताय सारकीं, सारकीं झोगडोपाचें हें तेंगेले कुडीन रिगोता भितूर. नाजाल्यार थोडीं भुरगीं कितें जाताय, थोडीं सारकीं भिताय. कोणें एक धेंगसो घायल्यार रोडों लागताय. जायत जाण भुरग्यां चोयल्याय तुमी. हें कित्याक? तीं पोटां आसतोना एशें कोन्न घोबायलां एकामेकाचेर झोगोडटालीं, तापतालीं. हें चोय ह्यो खबरो, ती म्हाजी भुरग्यांकीचें रिएक्शन येता हेंचो हें. कित्याक तेंगे ते हार्ड डिस्का मेमरी आहा भितूर. हेका लागोन आमी कितें म्हुटाय, जाय जाण म्हुटाय, तूं इनर हिलींग रिट्रीटा वोसा मो. हें चोय हें तें इनर हिलींग म्हळ्यार कितें? मनशागेल्या मोतींतू कोण नासतना देखून मनशागे मोतीन कितें जें आहा, तें भुरग्यां बाळे खबर नासलोली. 3 वर्स देखून भुरग्याक कांय खबरच ना अशें म्हूण धरया आमी चल. आनी पोठांतूय 1 वर्स 4 वर्सां जालीं. म्हणटोच 4 वर्सां फाटल्यान हार्ड डिस्कां आहा, तें तेकाय बाळे खबर ना. कितको येयलें, कितें आहा तें तेकाय खबर ना. केसो तुमी ते गार्बेज मारलो आहा त्या भुरग्याचेर. केसो कचरो मारलो आहा तो. तेका तुमी डस्टबीन कोन्न उडयलां. पोटां आसोता आनी तें उलोवपा लागोसां सिंधा येयसां 5 वर्सां जायत पुराय अशें धरतूं. हें आमी सोगलें भुरग्यांचें आमगेले डस्टबिना भाशेन आमगे भुरगे केलां, हें सोगलें तें घेता तुमी कितें कोताय तें. आमी डस्टबिनाक केस कचरो उडयताय तें डस्टबीन ना म्हणटा ना, तें भुरग्याचें ना म्हणूं जायना. तुमी मारताय तितलें, उलयताय घारां कितें कोताय तितलें, व्हडले भुरगे आहल्यार तेंचेर तापताय, तेंका मारताय तें सोगलें तेंगेलें मेमरीन वयता. आनी हिंग मागीर तें व्हडलें इश्यू असो हिंग प्रॉब्लम जाता तें. मागीर आमी भुरग्यांचेर राग काडटाय, भुरगीं हांपायताय. हिंग मांय पाय खावपापाचीं. भुरग्यांगे तितून मिस्टेक कांय ना. एक पयशाची आनी एक पयशा देखून किस्कुटा देखून भुरग्यांगे मिस्टेक ना तितून. हांव सांगोत तुमकां हें सोबे माजार. हें सोगलो मांय पायगे मिस्टेक हितून. आमी भुरग्यां तांवायताय, भुरगीं हांपायताय, भुरग्यां मारताय, धीम गाली मुट्टाय, घरांतूय भायर घालताय. हें कोणाक मांय पाय घरांतूय भायर घालपाचें. हेका लागोन भुरगीं जाणटी जातकीर मांय पाय घरांतूय भायर घालताय. सारकें तीं सारकें कोताय तीं. तेंगे केसलो गुन्यांव ना मांय पाय आजिला मारपाचो, भायर घालपाचो ते केसलो गुन्यांव ना. तुमगेलें कुर्तुबाचें फळ तुमकां दिताय तीं. मागीर तुमी आजिला वयतरी व्हडल्यो हिस्टोरी कोताय. आनी मागीर तुमगे व्हिडिओचेर हेजे तेजे येता. आजिलां अशें कोता, आजिलां गायलीं, तें गायलीं. तुमी कितें आजिलां पावलाय तीं जाणाय तुमी? वो मुगे आजिलां व्हिडिओ आजिलां कोण लोक आहा तितल्याकूय मुगे व्हिडिओ धाडयाय आज. आनी जाणटे पड कोण घरां आहाय सोगले मुगे व्हिडिओ धाडयाय. चुकोय नासतोना. हीं पळय भोगताय, तीं तेगे कायद्यान भोगताय तीं. अशें जाता तें जिवीत. मांय पायगेलो हितून मेन गुन्यांव आहा. मांय पाय बरी जाल्यार तीं आजिलां पडपा नासलीं. देवान आजिलां घालपाक आमकां रचलो न्हय. देवान आमकां रुचल्याय व्हडले राजा भाशेन जियेवपा बरे मोनान, बऱ्या काळजान आनी बरे भलायकेन आनीक लांब जिवीत जियेवपा आमकां देवान रुचल्याय. पूण हें तुमी कोन्न घेयलां. तुमच्या तोंडान तुमी मागोवन घेयलां म्हणटा तेशें कोन्न घेयलां तुमी तें. आनी हेजे मुखार कोण मांय पाय भुरगीं कोण जावपा आहाय वा जाणटी जावपा आहाय हुंयचे जातीचे आसूं. तुमी हें सोगलें काळजांत सोगलें भोगशाय, पातक कों नाकाय आनी इनर हिलींग म्हणटाय तें कोरयाय. इनर हिलींग कितको करपा तें पयलीं सांगोत तुमकां हांव. हें सोगलें कोरयाय, लायनीर येयाय. तुमकां हे जिवितांत वायट दीस चोवपा मेळपाचे न्हय. वायट दीस म्हळ्यार ते जिवितांत येवपाचे न्हय. आतां कोण आजिलां आहाय तेंका सांगोता हांव. कित्याक आजिलांचो नांव घेयलें न्ही. आजिलां पड कोण आहाय तेंका सांगोता हांव. आतांच्या आतां भोगशाय, मोच्चिनी फुडें भोगशाय आनी तुमकां बरें लांब जिवीत मेळटलें. हें कितें दुयेंसां सगळें पयस जायन वयतलें. आजिलां पड कोण आहाय तेंका सगळें सांगोता हांव. तुमी सगळें भोगशाय. तुगे चेड्यान गायला, चेडवान गायला, वो कोण तितवान गायला, वो भावान गायला, भयणीन गायला, कोणें घालूं घोळी कोणें तुका आजिलां घालूं. पूण तुमी कितें कोरयाय तेंका सगळ्यांक भोगशाय तुमी आजिलां.
आनी अशें कोन्न आजिला आसा तुमी भोगशाय आनी तुमकां कांय दुसरो आनी उपावू ना. हो तुमगेलो लास्ट उपाव. म्हणटकीर कितें करपाचें तुमी काळजांत दूख दवरपाचें. सदां सांगता तेंच तुमकांय तें. मुगे सगळे व्हिडिओ चोयाय. आजिला प्ले कोन्न दी सगळे मुगे व्हिडिओ. आजिला कोण पळय हांव इन्चार्ज आहाय. सगळे मुगेलो व्हिडिओ प्ले कोन्न दी आनी तूं मातशें आजिला विजिटा वयताय तीं मुगे तेका चॅनल दियाय मातशें हो. थिंग वोसोन फोकी मारनाकाय बेश्टोय. तुमी आजिला डोनेशन सांगिल्लें तुमकां हें. आजिला वोसा हिंग वोसा डोनेशन कोरयाय म्हणोन. तेंकां भिकारी दोव नाकाय. तेंकां तेशें मान नाकाय पळोवन. दियाय तुमी ना न्ही. वोसोन सगळे पयशे दियाय म्हणोन सांगिल्लें तुमकां हें 10% आहाय ते. देवागेले दियाय आनी ते पयशे तुमी दिता आसतोणा ते पयशे तुमी दिता आसतोणा आजिला मुगेलें चॅनल सांगाय तेका आजिला कोण वडील आहाय तेंकां मुगेलें चॅनल सांगाय आनी त्या वडिलांक तुमी हें कोरयाय कितें सांगाय तेंकां सगळें प्ले कोन्न जाणटेल्यांक दियाय. तेंगे चूक जाली आसूं. आतां आनी फाटलें मोन्ना कोण मेलो मनशाचेर रोडोन फायद ना म्हणटाय. तेसो खबर आतां आनी रोडोन कांय फायद ना. म्हणटोच आतां तुमी कितें कोरयाय तेंकां हो मुगेलो व्हिडिओ तेंकां सगळे प्ले कोन्न दाखोवपा लाय डेली घालून दवरपा लाय. जेवणा मेजाचेर खूंय लुगार आहा, खूंय आहा तेर जालो थिंगा हॉलांत घालून दवरपा लाय. अशें कोन्न सगलें कायद्यान चोल दी आनी हे सगळे आजिलो आहलो लोकांक सांगोत हांव सगल्यांगे पातकां भोगशाय तुमी. राग मातशें पूण मोतीन दवरनाकाय एक किस्कुटा देखून राग दवरल्यार तुमगेलें जिवीत बोरें जावपाना. दूख आनी येतोलें, दुयेंस आनी वाडटलीं. हें जालें तुमगे जिविता नुसवण जाली. सगळे मोग कोरयाय. आनी तुमकां कोण मेळों येताय, घरांतूय मेळों येताय. तेंकां बरे भाशेन मोगान हांसोन सांगाय आपल्यागे चूक जाली. ही आजिला पावपाची मुगली चूक म्हणून सांगाय तुमी तेंकां. तेंकांय दाखोवन दियाय. आनी मुगे चॅनल तुमगे कोण वडील आहाय तेंकां तुमगे गोची कोण मेळों येताय तेंकां मेळोवन दियाय. तेंकां सांगाय हो मुगे आमी चोयताय तें तेंकांय दी. तेंकांय भुरग्यांकूय चोय दी म्हणोन. आनी अशें कोन्न आमगेलो घोराबो आनी आमगेलो संवसार आनी आमगे क्रिस्तांव पळय आमगे कातोलीक कोण आमी सारकें भांगरा भाशेन कोतलीं आमी अशें कोन्न. आनी हे आजिला पड कोण आहाय दुसरी वस्त सांगो तुमकां. तुमगे जिवीत नुसोल्लें तुमगे आतां बातकां भोगशी तुमी बोगसोण भोगशिलेंय तुमकां ऑलरेडी देवान भोगशिलें. तें हांव तुमकां सांगना. मुगे सगळे व्हिडिओ चोयाय म्हण तुमकां हें. सगल्यांचें सांगलो आहाय जायते पाटी जेजून भोगशिलें हांवें ऑलरेडी म्हणोन. म्हणटोच हें सगळें आमी करपा जायें. आनीक हें केलें म्हणटोरी तुमगेलें जिवीत, तुमगेलीं दुयेंसां तुमी आतां पळय टॅबलेट घेताय, हें घेताय, तें घेताय, हार्टा प्रॉब्लेम आहा, कितें आहा, चोलपाक त्रास जाताय, रेमातिझम पडलां, एटॅकाचे एक सायड धरलो आहा. हें सगलें तुमगेलें बरें जायत वयतलें आनी आमकां रोजार आहा तें करयाय तुमी. तुमकां आनी भुरगीं आनीक नेण्टेल्या दुसरें कांय ना. सगलें आजिलां आसूं, तूं घरा आसूं, नेण्टे आसूं, कॉलेजी वयत जावं, भुरगीं आहा, 7 वर्सां आहा, सगलें रोजार हेकूच तें. तितू आनी दुसरी आनी मसालो मारपाचो आनी कांय ना. सगलें हेकू रोजार. हांव तुमकां आजिलो आहलो लोकांक रोजार करपा शिकयना म्हणचें तुमी. तुमी जाणटे जावन पिकल्याय सारकीं. हेंचे रोजार पयलीं चल केलो आतां एंडिंगाक कोतलो. तेंचे रोजार तुगे नांव घाल, तुगे भुरग्यांगे नांव घाल, तुगे चेड्यागे नांव घाल, नातरांगे नांव घाल आनी तेंच कोर. 100 पाट सांगिल्लें तुमकां हें. हेंची नांव घाली आनी बरें करयाय तुमी बसोन. कोण भुरगीं तुमगे घरांतू कोणा भुरगीं नाय, नातरां भुरगीं नाय, तेंच पासत तें भुरग्यांगे रोजार करयाय. मुगे नातरांगे जायतीं भुरगीं आहाय देवाचे कृपेन. जशें देवान म्हणलें काळुकाक काळूक आसलो देवान म्हणलें उजवाड जावं. तशेंच हांव म्हणटा मुगेल्या भुरग्याचे मुगे नातरेच्या जिवितांत देवाच्या उतरान तेका भुरग्याचें बाग मेळटलें. अशें कोन्न तेगे जायतीं भुरगीं जातलीं. अशें कोन्न उचार्याय. हें तुमकां फर्स्ट काम आजिलो आहलो लोकांक. तुमी बरीं जातलीं आनी तुमगे दुयेंस वयतलीं. तुमी सारकीं आजिलां आहलोल्या बाराबर तुमी रावपा नाय. तुमगेलें घर तुमी सगल्या मदीं मोगान भोंवतलीं. हांय तेच्या मदीं मोगान भोंवाय. कोण पड देवान नाय तुमचे बोगले आहाय तेंकांय सांगाय. आनीक मागीर दुसरें काम म्हणटा तें फास्ट सांगो तुमकां वोगोत जालो. दुसरें काम म्हणटा तें कितें हें दुसरें काम आतां तुमगेलीं भुरग्यान गायलें तुमी म्हणटाय भुरगीं वायट. पण आजिलां येता तेंका रोंड दाखयताय. आनी कितें व्हडली स्टोरी सांगोन दाखयताय. ती म्हणटा आयकोन बरें दिसोता जाणटेल्यांगेलें. हेचो मनीस वयताय तुमचे बोले. हे तुमकां आनी तुमी जितीं आसता होणाक घाताय म्हणटा तेसो कोताय हे मनीस. हे पळय आजिलां वचोन कोण दुसरे खबर घेताय म्हणटाय ते बरे वचनाय. तेंका बेगीन होंडा घालूं वयताय ते. हांव आजिलां गेलो. व्हडलीं वरां. तूं कित्याक बेगीन होंडा घालूंक गेलो तुका? आयक कान उगोत करून आयक. कोण पळय आजिलां गेलो म्हणटा खबरीक तो तेंकां आनी थोडीं वर्स काडपा जाय तेंगे दूख आयकोन तेंगे दूख आनी चोडूय न्हू तेंका बेगीन होंडा घालपाक गेलो तो. कोण पळय आजिलां वयताय तीं आयकाय मुगेलीं. आनी अशें कोन्न आजिलां आतां वोसाय म्हूण तुमकां हें. तीं अशें कोन्न वोसाय तुमी. तेंकां मुगे व्हिडिओ मुगे लिंक व्हिडिओ आख्खे चॅनला लिंक शेअर कोरयाय. आनी सांगाय वडिलांक घाल्याय म्हूण आतां सांगिल्लें तुमकां हें. अशें कोन्न आजिलां तूं विजीट अशें कोन्न जावपा जायें.
तूं गेलो तेंगे दूख आयकोन बरें सोता मागीर तूं येता आनी कितें तेंगे दुखाचें आनी कितें मसालो मारता आनी बोलतें सांगोता लोकां ह्यो आजिलां तूं खबरो हे आनी मनीस बरें भोगोवपा नाय हे लोकां गेलें दूख आनी वाडोवपा भोंवताय आनी आख्या संवसाराक घालूंक भोंवताय तेंगे दूख कितें तें आजिलांतुलें कोणें हाजें सांगिलां कोणें आजुनू सांगिलां दूख कितको लोकांक काडपाचें कितें तें हे लोकां पयलीं जिते आसतना होंडां घालून वयताय आसूं आजिलांतू लोकां दुसरी खबर घेता हांव हाल घेतलो ओगो चड जालो म्हणटोच फाल्यां उलो हे कंटिन्यू करया आतां केलें तितलें पुरो आनीक कोणें भिवपाक गरज ना तूं आजिलां आसूं झेलीं आसूं काल सांगिलें तूं हुंयचे संवसाराक हुंयचे पोंतार आसूं सारको मोन्ना धोडेर देखून आसूं कोणें भिवपाक गरज ना मातशें मुगेलो व्हिडिओ तुमकां जाता तितू शेअर कोराय चोयताय तेंकां दुसऱ्यांक काकूट कोराय सारकी आतां जोण मागोत तुमकां दुसऱ्यांक काकूट कोराय संवसारान आजून कोण फावट हुस्कार घेता तेका आजून चान्स आहा 110 120 मारपाक देखून चान्स आहा मातशें तेंकां साल्वार कोराय तुमी धाडाय मुगे व्हिडिओ सारकी हें जाय नाकाय दुसऱ्या भाशेन सारकी ओलकोट आनी सारकी ओशीर मोनाची जाय नाकाय जितलो तुमगेल्या संवसाराक चिंताय तितलें तुमगे पाड घाता देंवसार मातशें भायर सोरया हे भायतू मातशें भायर सोरया थँक यू होली स्पिरीट आमेन चल आमी आतां रोजरां या बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सर्गीच्या बापा जेजूच्या नांवान हांव मागतां तेवदोमिराक काळजाचें प्रॉब्लेम आहा तें सारकें बरें कर सगल्यो आर्टरीज ज्यो ब्लॉक जाल्याय तेल बसोन त्यो ओपन कर आनी हार्टाक पंपींग सारकें ब्लड सारकें मेळपाक तूं आयतें कर म्हणून हांव मागतां आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका कोलेताक शिंकपाक बरी मोद दी आनीक ताका कुरपा दी तुज्या उतरान येवन आनीक तुज्या उतरान तुज्या भावाट्यान तुज्या मोगान चलपाक लागोत्री शिंकपाक कितलें इजी तें ताका दाखोवन दी आनीक ताजें भिंडाचें तुवें सारकें बरें कर आमेन आनीक हांव जेजूच्या नांवान कोलेताच्या भिंडांक फॉर्मायतां हाच्या फुडें तुमी आनी कसले त्रास करिनाकाय आनीक सगल्यो इन्फॉर्मिटी कितें वायट कितें आहा जें दुयेंस भिंडां सोतायता तेका हांव फॉर्मायतां आतांच्या आतां जेजूच्या नांवान भायर सरोन वच आनी वचोन दोरयान पड आनी केन्नाच परतून भिंडां सोतायनाका आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका सुकोराचे फामिलीक बरे भाशेन दवर आनी तांची कामां बरे भाशेन राख आनीक तांकां तांचे पगार वाडय तांचें तांकां इन्क्रिमेंट दी आनीक तांचें पोस्ट वाडय म्हणून तुजें तें मागता हांवें जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका हेंड्रीक बेगीन बोटीर वचपाचें कोर ताचे कंपनींत जीं ऑफिसांत जीं लोकांक कामाक धाडटा विजा धाडटा कॉन्ट्रॅक्ट धाडटा तांकां तूं हात लाय आनीक हेंड्रीचो कॉन्ट्रॅक्ट बेगीन सायन करून बेगीन ताका बोटीर वचपाचें कोर हांवें जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका हेंड्रीच्या आख्या घोराब्याक आनीक ताचे मांयक बरे भाशेन दवर ताचे मांयचें डायबेटीक सारकें कंट्रोलाचेर दवर पॅनक्रिया ज्यो सारक्यो काम करना त्यो सारक्यो परतून कितें प्रॉब्लेम आहा तें सारकें बरें कर आनीक इन्सुलीन सारकें लेवलाचेर रावन डायबेटीक सारकें कंट्रोलाचेर येवपाक तूं कर आनीक कुडीक तिच्या घोडायकी दी आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका आमी जी हो व्हिडिओ आयकोतात सदां जें हांव मागणें कोत्ता तें सगळे सोमेस्तांक कोत्ता जो लोक व्हिडिओ आयकोता ते आमकां सगल्यांक बरे भलायकेन दवर सगळे वायट विघ्नांतल्यान आमकां निवार आनीक आमकां कोवीड पिडेंतली तूं पयस दवर आनीक आमकां सगल्यांक बरी जिवाक बरी घोटायकी दी आनीक आमचें सगळें सादें आनीक आमचे कान दोळे नाक सगळें बरे भाशेन तूं दवर आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका जॅसीक एलिटाक वॉलेटाक जोकीक आनीक ड्रायव्हराक लंडनाक बरें काम दी व्हडले कंपनीन दी जायत्या पगाराचें दी आनी घराचें लागीं दी आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका जॉन्सीक आनी पास्कोवालाक दोगांकूय बरे भाशेन राख तांचें सगळें वायट पयस कर आनी तांचे आख्खे फामिलीचेर तूं आशिर्वाद घाल आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका मोऱ्याणाक बरे भलायकेन दवर मोऱ्याणाचे कान उगते कर तिच्या कानाक हात लाय आनीक सगळे नर्व्स आनीक कानाचे पड्डे सगळे सारके कर
आनीक तिच्या कुडीक बरी घोटाय दी भोंवपाक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका जिपोटाचे आनीक जोखींचे फॅमिलीक सगळ्या देण्यानी बोर आनीक तांकां बरी कृपा दी तुज्या मोगान चलोंक. आमेन. जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका क्रिसाक लंडनाक बरे भाशेन दवर, ताचें काम बरे भाशेन सांबाळून दवर, ताचें पगार वाडोय, ताजो पोस्ट वाडोय. आमेन.